प्रितीवंत भयणा भावांनो, आयज पवित्र सातोळ्यांत आमी भितर सरता. सेवा धर्मीक वर्सान हो सातोळो भोव पवित्र आनी म्हत्वाचो, कारण ह्या काळांत आमी आमचे सोडवणेचे मुख्य गूट समोरंभता. ते म्हळ्यार आमच्या सोम्या आनी सोडवणदार जेजूचे खोस्ट, मरण आनी पुनर्जीवनपण. ह्या आयताराक आमी जेजूच्या कोश्टांचो वो काळ्याचो आयतार म्हूण पाचारता. आपलो पास्काचो गूट शेवटाक पावून जेजू व्हडा दबाज्यान जेरुसलेमांत प्रवेश केलो. आयच्या सेवा धर्माच्या पयल्या भागांत ह्या घडणेची आमी उदगास करता. दुसऱ्या भागांत जेजून आमच्या सोडवणे पासत सोंसलेल्या कोश्टा मरणाचो समारोप पाळटा. आयच्या सेवा धर्मांत विशय विचून काडला तो जावन आसा कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ही उतरां आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं विचून काडल्यान. जेजून सोंसलोल्या कोश्टा खुर्साचेर नदर घालून देवाच्या दयाळ मोगाची निशाणी पळोवंक आनी कोश्टवतल्या भावा भयणां सवें त्याच जेजूचें उपकार पळोवन तांचे हाल उपद्रे हालू करूंक तांकां आमी आदाराचीं जावंक ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेतना कालतेपणान मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, राशीद काळ सुरू जाला तेन्ना तावन दडवणेन आनी प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां आखे पवित्र सोबे बरोबर सोम्या जेजूचो पास्काचो गूट समारोपूक सुरू करता. हो गूट म्हळ्यार ताचें कोश्ट, मरण आनी पुनर्जीवनपण. तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या खाशा जेरुसलेमाच्या शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोश्टांनी आनी क्रुसाच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणांत आनी मोहिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भोक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सोम्याच्या फाटल्यान वचुया. प्रार्थुया. सोर पदवीधरा सासणाच्या देवा, तुजो आशिर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आनी संतोशान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशी स्वर्गीच्या जेरुसल्याक पावूंक आमकां फावो कर, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी जेरुसल्या लागीं पावतोच जैतुनाच्या दोंगरा सोशी आसत्या बेतफाजे म्हणटात थंय येवन दोगा शिसांक जेजून अशें सांगून धाडलें, तुमचे सामकार आसा त्या ग्रामांत वचात. थंय रोखडें तुमकां मेळटलें बांदून घाल्लें एक गाडू आनी ताच्या सांगाता ताचें शिंगरू. तांकां सोडात आनी म्हजे सोशी हाडात. कोणूय तुमकां कितें म्हणत तर सोम्यांक ताची
गरज आसा म्हूण सांगात आनी तांकां तो रोखडोच व्हरून दितलो. हें सगळें घडलें प्रवाद्यान अशें सांगून दवरलेलें त्या पाळचे खातीर. सियोनाचे धुवेक सांगात, हो पळय तुजो राय तुजेशी येता, तो बोलो, एका गाडवाचेर आनी शिंगराचेर जुवांक बांदलोले आवयच्या पोराचेर तो बसून येता. शिसांनी वचून जेजून तांकां फरमायल्लें तशें केलें आनी गाडवाक आनी शिंगराक हाडून तांचेर आपली आंगली घाली आनी जेजूक वयर बसयलो. खूब लोकांन आपली वस्त्रां वाटेर पातळायलीं. दुसरीं कांय जाणां झाडांच्यो ताळयो बेंडून वाटेर शिपडायतालीं. फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतालो तो लोक बोब मारून म्हणटालो, दाविदाच्या पुताक जय, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय, उंच सर्गी जय जय. आनी जेरुसल्यांत तो प्रवेश जातोच हो कोण गाय म्हणून आख्खें शार चलबडलें. लोक जबाब दिवन म्हणटालो, हो तो जेजू, गालिल्यांतल्या नाझारेताचो प्रवादी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजूक वाखाणटेली ते पोरजेची देख घेवन आमी आतां समाधानान फुडें वचुया. Zoi Jesu amcharaya, Jesu amcharaya, Zoi Jesu amcharaya, Jesu amcharaya, Ami ektai salya, Sobe mazar voruno, Jesu amcharaya, Zoe Jesu amcharaya, Jesu amcharaya, Zoe Jesu amcharaya, Jesu amcharaya.
तुया सोर पदवीधरा सासनाच्या देवा मनशा कुळाक खालतेपणाची देख दिवन आमच्या सोडवणदारान मनशा स्वयं घेवचें आनी कुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खोशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सोंसणीकायेची देख घेवन ताच्या पुनोजवनपणांत वांटो मेळूंक कोनवाळायेन आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका कोऱ्या सिसाची जीब दिली. तोकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक कोरो सीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परते बोळ करूंक ना. कोडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे काड पिसुट्टोल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्यो करताले आनी म्हजेर तिंपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. ते पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जानय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात तितलीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. म्हजीं खेबडां करतात. म्हाका केंडून तकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पात येवन आसलो तर ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी निश्ठूर मनशाचे पेंडे म्हाका दाड घालतात. म्हजे हात आनी पांय ते विडटात. सगलीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजीं आंगावळीं आपणा भितर वांटतात आनी म्हजें आंगडें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडू नाका. तूं म्हजें बळ बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भावा भयणीं मदें तुजें नांव परगट कोत्तलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाखाणटलो. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्याल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या समेस्त भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताचें वंदन करात. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय.
भाग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप। जेजू क्रिस्त देवाचो सोयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोड आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो। मनशा भाशेन जिवन त्या वन तो खालतो जालो, मरो पर्यान आनी कुर्सार मरो पर्यान खालतो। देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें। ह्या पासत स्वर्गार संवसारांत आनी पालतल्या आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगल्या रोचनेन परगडचें। देवाचें उतर हें उद्गार मरो पर्यान कुर्सार मरो पर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो, देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें। माथेवा पोरमणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास। जेजूक हाडून राजपाला मुखार उबो केलो आनी राजपालान ताचे लागीं अशें विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा होय? जेजून ताका म्हळें, तूंच सांगताय। आनी मुखेल यादनीक आनी जाणटे ताचेर आड घराणें करीत आसतना ताणें जापूच काडली ना। तेन्ना पिलातान ताका म्हळें, कितल्यो म्हूण गोवायो तुजे आड ते दितात, त्यो तूं आयकोनाय? पूण ताणें एका उतराक लेगून आपणाक जाप दिली ना म्हूण राजपालाक एकदम मोठें अजाप दिसलें। पोरबे सुवया खंयच्याय एका कैद्याक लोकांक जाय ताका राजपालान सुटका दिवची संवय आसली। तेन्ना बाराबास म्हणलोलो एक नांवाडीक कैदी आसलो। देखून तूंय एकठांय जालोल्या लागीं पिलातान विचारलें, कोणाक हांवें सोडलोलो तुमकां जाय, बाराबासाक वो क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक? नाटकायेन तांणी जेजूक आपणाच्या हातान घाला म्हूण पिलात बरें जाणो आसलो। राजपाल न्यायसुत्रेर बसलोलो आसतना ताचे पत्नीन अशें ताका सांगून धाडलें, त्या भाग्यवंताचे भानगडेक तूं पडूं नाका। ताचें म्हाका सपन पडून आज हांवें जायतें भोगलां। त्या म्हणसर मुखेल यादनिकांनी आनी जाणट्यांनी बाराबासाक सुटका आनी जेजूक मरण मागूंक लोकांच्या मनांत घालें। देखून ह्या दोगां भितरल्या कोणाक सुटका दिलोली तुमकां जाय असो राजपालान नव्यान उलोवन तांकां विचार केलो तेन्ना तांणी जबाब दिलो, बाराबासाक। पिलातान तांकां म्हळें, तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांवें कितें करचें? सगल्यांनी जबाब दिलो, ताका कुर्सार मार। पूण पिलातान म्हळें, तर कित्याक? ताणें कितें वायट केलां? पूण ती अदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलीं, ताका कुर्सार मार। तेन्ना आपलें कांयच चलना पूण अदीक उचामोळाय जाता म्हूण पळोवन पिलातान उदक हाडूंक लावन लोकां हुजीर हात धुले आनी म्हळें, ह्या मनशाच्या रोगता विशीं हांव गुन्यांवकार न्हय, ही तुमची जबाबदारी। आनी आख्खे पुर्जेन परतीपाळ केलो, ताचें रगत आमचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर पडूं। तेन्ना ताणें बाराबासाक सोडलो आनी जेजूक जर्मण मारूंक कुर्साड किडावंक
तांचे आधीन केलो. तेन्ना राजपालाच्या शिपायांनी जेजूक भितर न्यायशाळेंत व्हेलो आनी ताचे संभोवती सगळी पळतोण एकठांय केली. ताचे आंगावलें काडून ताचेर एक तांबडें आंगोस्त्र घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातांत एक बेत काठी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका खेडून ते म्हणटाले, नोमान तुका हे जुदेवांच्या राजा. ताचे तिपी उडोवन ताच्या हातांतली बेतकाठी काडून घेवन ताचे तकलेर मारताले. ताची केबडां केल्या उपरांत ताचें तांबडें आंगोस्त्र काडून ताका नव्यान ताची खाशा आंगावळी घाली आनी ताका कुर्सार खिळावंक घेवन गेले. भायर वेतना सिमाव नांवाचो सिरेन गांवचो कोण एक मनीस तांकां मेळ्ळो आनी तांणी ताका जेजूचो खुरीस व्हरूंक वेतीक दवरलो. गोलगोथा म्हणजे कोट्ट्याचो जागो म्हणटात ते सुवातेर पावतच तांणी सोऱ्यांत पीत मिसळून ताका पिवंक दिलें. पूण तें चाखल्या उपरांत तो पियेना जालो. ताका कुर्सार खिळायल्या उपरांत तांणी सोडती घालून ताची आंगोस्त्रां वांटलीं आनी थंय बसून ते ताका फारो करून रावले. ताच्या माथ्यार वयर ताच्या गुन्यांवांचो नामलेख असो बरोवन घालो, हो जेजू जुदेवांचो राजा. तेन्ना ताचे बरोबर दोगां चोरांकूय कुर्सार मारले, एकाक उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. ताणें येतो वेतो लोक आपली तकली हालयत जेजूची फकाणां करून म्हणटालो, वा रे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तूं देवाचो पूत जाल्यार तुकाच निवार आनी खुर्सा वेलो देंव. तेच परी शास्त्र्यां आनी जाणट्यां बरोबर मुखेल याज्ञिकूय ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडयलीं, हाचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. तो इस्रायलाचो राजा खंय, तर ताका आतां खुर्सा वेलो देंव दी आनी तेन्ना आमी ताका स्वत मानतले. हाणें देवाचेर विस्वास ठेवलो, आतां देवाक तो जाय जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. तर हांव देवाचो पूत अशें हाणें सांगलेलें आसा. तेच भाशेन ताचे बरोबर कुर्सार मारलेले दोग चोरूय ताच्यो केश्टायो करताले. 2 पावतावन 3 वाजोपर्यंत सगळे देशाचेर खाडूक पडलो आनी सुमार 3 वाजता जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, एली एली लामा सबाक्तानी, म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हें आयकून थंय आसलेल्या थोड्यांनी म्हळें, ओ एलिजाक आपयता. आनी तांचे मदल्या एकल्यान धांव मारून एक आलोंबें घेतलें आनी तें शिरक्यान बुडोवन आनी एका व्हडयेक लावन जेजूक पिवंक दिलें. हेरांनी म्हळें, राव, एलिजा ताका सोडोवंक येता जाल्यार पळोवया. पूण दुसरी जेजू व्हडल्यान आड्डून प्राण सोडलो. तेन्ना देव मंदिराचो पोड्डो वयर तावन सकयल दोशी पिंजलो. भूंय कांपली, खोडपां फुटलीं, फोंड उक्ते जाले आनी जायत्या मेलोल्या प्रमाणीक मनशांच्यो कुडी जिवंत जाल्यो. आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत ती फोंडांतलीं भायर सरून पवित्र शारांत गेलीं आनी सबार जाणांक दिश्टी पडलीं. भूंयकांप आनी हेर घोट्टालें तें पळोवन शतपती आनी ताचे बरोबर जेजूक राखूंक आसुल्ले ते जबोर भिवन म्हणून पावले, हो खरेपणी देवाचो पूत जावन आसलो.
मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी पवित्र सातोळ्यांत आयज भितर सरता आनी पवित्र सातोळ्यांत भितर सरता तेन्ना जेजूच्या कोश्टांचेर ताणें सोंसलेल्या ह्या 8 विटयांचेर आमी नदर मारता. ताचे कोश्ट, ताचें मरण, ताचें पुनर्जीवनपण ह्या गुटांचेर आमी नियाळ करता. आयचें हें वाचप लांब आकारान हांवें घेवंक ना, मोटवी आकारान घेतलां. पूण लांब आकारान आसा तेन्ना वेळ मेळटा तेन्ना आमी वाचून ताचेर नियाळ करूंक आयज ही गोजमात आमकां उगडास करता. हो नियाळ ल्हानसो आमी 3 भागांनी पळयतले. पयले सुवातेर देवाचो मोग मनशा सवें, दुसरे सुवातेर जेजूचे कोश्ट, मोगान सोंसलेले कोश्ट, आनी तिसरे आमचो जबाब ह्या जेजूच्या कोश्टांत. पयल्या भागांत देवाचो मोग मनशा सवें. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमचे सोडवणे पासत दिलो अशें भाग्योन जुआंव आपले शुभ वर्तमानान आमकां उगडास करता. देवान मनशाक मोगान रचलोलो, मोगान ताका सोडयलो. देवाक जाय आसलो मनीस आपल्या सांगाता सदांच सासणीक जिवीत जियेलोलो आनी हाका लागून जेन्ना भातकाची सावळी मनशाचेर पडली तेन्ना मनशाक सोडोवंक देवाची येवजण जाली आनी आपल्याच पुताक ताणें धाडलो. हाचेर देवान आमचो मोग केला म्हूण आमकां स्थापीत जाता. म्हणटच पयलो भाग आमी पळयता तो देवाचो मोग आमचे सवें. दुसरो भाग म्हणटा तेन्ना बाबडीन आमी पळयता जेजूचे कोश्ट. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां ताका मारूंक वतल्या मेंढऱ्या भाशेन ताची गोत जाली. सगळें कोश्ट ताणें मोगान सोंसलें आनी देवान ताका सांडूंक ना, देवान ताका राखलो. जेजू कोश्ट सोंसता तेन्ना बावडीनो आमी पळयता 2 भागांनी आयचो सेवा धर्म उगडास करता. पयले सुवातेर ताचे कुडीचे कोश्ट, ताचे मोनाचेय कोश्ट. कुडीचे कोश्ट कांय पावटी सोंसूंक सोंपें, पूण मोनाचे कोश्ट जांकां ताणें बरें केलेलें, जांकां ताणें हात पांय दिलेले, कुड्ड्यांक नदर दिलेली, बेऱ्यांक आयकुशें केलेलें, मोन्यांक उलोवशें केलेलें, हेच मनीस जेन्ना ताका कुर्सार मार म्हणटा तेन्ना एके भाशेन बिट्रियल असलें पातक ते करता. आयचे आमी पळयलां भायल्यान जेन्ना आमी हो रामाचो आयतार म्हणटा तेन्ना भायर बेंजार केला तेन्ना आनी भितरलो हो भाग जेजूचे कोश्ट नियाळटना हे 2 भागांनी जेजूचें जिवीत एके भाशेन दाखयता. भायर जेन्ना आमी हो रामाचो आयतार म्हणटा तेन्ना इंग्लीश भाशेन पाम संडे आमी म्हणटा, तशेंच ह्या आयताराक पॅशन संडे म्हणटा. जेजूक जयजयकार करून ते भितर घेता, जेरुजल्याक ते भितर घेता, भितर सरतना जयजयकार करता. पूण पिलाताचे उजेर ताका कुर्सार मार अशें म्हणटा. म्हणटच 2 भागांनी आमी पळयता एके वाटेर कांय मनीस ताका वयर उबारता, तेच मनीस उपरांत ताका कुर्सार मार म्हणटा. बाबडीनो आमच्याय जिवितान असलें जाता जेन्ना आमी कोश्ट आमी सोंसता तेन्ना. कांय फावटी थोडे मनीस आमचे उमकेच वाटेर पर्यान आसता आनी तुयेंतान मागीर दुसरी वाट धरता. गरज तेन्ना आमकां ह्या मनशाची जाय तेन्ना ती मनशां आसना, पूण हेर वेळार आमच्या सांगात आसता. कांय फावटी दुडू आसता तेन्ना जायते इश्ट आसता, कांय फावटी नामना आसता तेन्ना जायते इश्ट आसता, कांय फावटी मनशाचो दर्जो उंच आसता तेन्ना ताका जायते जाण आसता. पूण जेन्ना गरीब जाता, जेन्ना कांय आसना, जेन्ना नांव आसना तेन्ना हेच मनीस त्या आदार करतल्या मनशाचेर बदलता. असलेंच जेजूच्याय जिवितान कितें घडलें. भितर सरतना जेरुजल्यान जयजयकार, उपरांत ताका कुर्सार मार. बाबडीनो तिसरो भाग आमचो जबाब कितें जायत. जेन्ना जेजून आपल्या बरोबरच्यांक वचून सुवात तयार करून मागलें तेन्ना
ताणें अशें म्हणलें, सोम्यांक ताची गरज आसा अशें सांगात. सोम्यांक ताची गरज आसा, मास्टर नीड्स इट. ही उतरां आयज आमकां लागया. वॉट अ मास्टर, लॉर्ड, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम अस? म्हाका म्हजे लागचें दुनिया तुका कितें जाय, म्हजो जबाब तुका कितें जाय? आनी तो जेजू आमकां म्हणटलो, म्हज्या पावलांनी तूं चल, म्हजो तूं पाटलाव कर, तुजोय कुरीस उबार आनी म्हज्या फाटल्यान ये. म्हणटच जेजूचे कश्ट निर्फळ न्हय. जेन्ना तो कश्टवतालो तेन्ना दर एकली आमी ताच्या मनांत आसलीं, आनी हाका लागून आमचे कश्ट जेजूच्या कश्टांनी आमी मिसळ करता तेन्ना आमच्याय कश्टांक म्हत्व आसा. आमचेय कश्ट क्रिस्ती मनांत आमी पळोवं येता. बाबडीनो, आयचें शुभ वर्तमान सगळीं जाण शुभ वर्तमान बरोवपी मातयेव, लुकास, मार्क आनी जुआंव सगळीं जाण बरयता. म्हणटच हें जेजून सोंसलेले कश्ट कितले म्हत्वाचे ते आमकां उगडास करता. म्हणटच कांय फावटी आमच्या कश्टान आमी भारान चेपलेल्या भाशेन दिसता तेन्ना आमचो कुरीस जेजूच्या कुर्साचेर आमचे कुरीस घेवन जेजूच्या कुर्सा फाटल्यान वचया. आनी ह्या दिसांनी अदीक करून ताच्या कश्टांचेर नियाळ करून ताच्या पावलांनी आमी चलूंक वावरुया. लेट्स वॉक इन द फूट स्टेप्स ऑफ जीजस. आनी एक एक पावल जेजूच्या पावलांनी आमी घालता तेन्ना आमच्याय कश्टांक अर्थ मेळटलो आनी क्रिस्ती मनान सोंसूंक आमकां बळ मेळटलें. अशें जावं. आमचो बाबात हे वेळार सुबे माजर आमी विचारुया. स्वत मानता देवाक, स्वर पदवीदार बापाक, स्वर्गारान प्रितनीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं घर सांबाळलो, आंकवार मेळयताय जल्मलो, पावसपराद काल ताणें कस सोंसले, ताका गुस्सा जोडलो, तो मेलान ताका नेकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, स्वर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांच्यान मेल्यांची नोंदणी करून येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठाण, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमच्या कश्टांनी रेवडलेलें जिवीत बाबा मुखार हाडुया आनी जेजू सवें ताचें खरें मोल वळखून जियोंक ताचोच आदार मागुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबांनी, याज्ञिकांनी आनी मोटव्याशांनी जेजूच्या दोळ्यांनी आपले पोरजेचे संकोश्ट पळोवंक आनी तांकां बुजवण आनी पेकोवणी दितले ताच्या दोयलपणाचे उर्बेवंत सेवक जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी दुर्बळां, कोश्टलोल्या आनी भायरोल्या सोबे केरीत हुस्को आनी दोया दाखोवंक आनी तांचे हाल उपद्रे होलू करूंक पोतिडकेन वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. जेजूच्या कोश्टांचेर नदर घालून आनी ताची स्फूर्ती आनी बळ घेवन आमी ताच्या पाटलावदारांनी आमचेर येतोल्या कोश्टांक जेजून मेळयलोल्या जैताच्या बोरवंशान फुडो करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. जिन्सां बासांच्या कोश्टांचो कुरीस व्हरतल्यांक तांच्या कोश्टांनी बुजवणेचो सांगात, मोगाची सेवा आनी पेकोवणेचो इलाज दितली बरी सामर्थ्यनां आमी जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका.
जायतो लोक ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस हाका लागून कश्टवता. कितलीं जाणां इलाज दिवंक तांकां वावुरता. कांय जाण शिस्त सांबाळूंक देसांनी वावुरता. आयज ह्या सगळ्या मनशां पासत मागुया. कश्टवतल्यांक जेजूचें बोड, ताचो इलाज, ताची पेखोवणी जेजूच्याच रगतान तांकां नितळ करूंक. आदार करतल्यांक गोठाय बोळ करपा मागुया. आनी जीं कोण सोंपून गेल्या तांकां सासणीक सूख आमी मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. प्रार्थया. बो मोगाळ बापा, तुजेच व्हड मोगाचेर पातयेवन आमच्या काळजाचे उल्हास तुका आमी उबारल्यात. तुजीच खुशी जाल्यार तें आमचें सगळें शांती पावय आनी आमच्या कश्टांनी विणलोलें जिवीत तुका एक फावो पुरती भेट जावंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. कितें गाताय देवल्या, कितें गाताय देगासे, यानी गावाच्या हातान, कितें वेदीर डोवताय, कितें गाताय देवल्या, कितें गाताय देगासे, यानी गावाच्या हातान, कितें वेदीर डोवताय. म्हजो मालिकूर, म्हजे काळीजानी मोल, म्हजो संतोसानी दूत, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सरपविता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्कोर मानून घेवं. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या कोणवाड्या बापा, तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीच मेळूं. आमच्या कोरण्यांक तें फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दयाळ काळजाचो माये मोग आमी भोगूंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सगळें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काड्यांनी सर्व कांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरअपराधी तो, तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दोगद सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली कास्त नश्ट्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे लावी येता तुका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोंसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. सोमया जेजू, तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जवणपण आमी परगट्टा, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भगेन धर्मदूत आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवीदार बापा, सर्व वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमचे कोश्ट जेजूच्या कोश्टांनी मिसळ करून ताच्या कोश्टांतल्यान स्फूर्ती आमच्या जिविताक घेवन आमी बापाचो आदार आमकां आमच्या जिवितांत कोश्ट खरीच व्हरतना आदार मागून जेजून शिकयलेले मागणे बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यांक पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोयीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रावचोट चलयताय सासणाच्या सासणां. सगळ्यांची शांती सदां काळ तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप कातले आमची. ही देवाची शेळी ओस तो जेजू आमच्या पातका पासत आपले हात कुर्साचेर विस्तारून ताणें सपूर्णायेन आमचो मोग करून दाखयलो. होच जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत येता. ताका आमी घेता ती आनी ताचो मोग करून ताचो पाटलाव करता ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें
म्हज्या बापा, हें पात्र हांवें पियोवचेंच म्हूण तुजें मन जाल्यार तुजीच खुशी जावं. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, ओपरूप देण्यान तुवें आमकां दादोशें केलें. कुर्साक किडायलोली जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी कुर्सार वारोयलोलें रगत जालें आमचें पिवण. ताचें मरण आमचो बाबार्थ गोठ करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत ती रावूंक आनी बोरमोशान आशिल्ली चडवण जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मुगाळ बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करूंक आमकां आमच्या घरांनी हो एक सयेग. जरी तर आमकां मिसाक येवंक मेळो ना, हे पवित्र रितीन वांटो घेवंक मेळो ना, तरी आसतना आमच्या घरांनी आमी रावून पवित्र पुस्तक वाचून कुर्साची वाट नियाळून जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करून वावरुया. आनी दर दिसा ल्हान ल्हान त्याग करून आमी जेजूक भेटोवया. हे त्याग जावं दी आमचे कश्टावतल्या बाबा भयणां पासत आनी आमकांय सगल्यांक ह्या दुयेंसांतली राखून सांबाळल्या पुरो म्हणटच हे त्याग करतना जेजूचे कोश्ट नियाळुया आनी पवित्र पुस्तक वाचून आमी ओदीक त्याच जेजूक लागीं सरूंक वावरुया. देव बरें करूं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सोर पविदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. जेजूक आमचे मोने धरून एकामेकाक प्रिती दिवून चलया आमी परतून घरा. ताच्या मोगाक मनशां जिखून जेजूक आमचे मोने धरून एकामेकाक प्रिती दिवून चलया आमी परतून